म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांक आयच्या ह्या दोतोरणेच्या क्लासीक बरो येवकार मागता. भुरग्यांनो, आज आमी 5वो लेसन शिकतले. फाटल्या दिसांनी तुमी तुमचे होमवर्क एक्टिविटी सक्कड बरें करून केलां म्हूण हांव चिंतां. कोरोना तर बेगीनच करचें. तर आयची क्लास आमी प्रारंभ करया. पयलें एक ल्हानशा मागण्या मुखांतर देवाचो आदार आमी मागया. तुमचे हात जोडा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वोळ 7 आमकां सांगता, निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुजीं भुरगीं आयच्या दिसा आमी मागण्या विशयंत शिकोवंक वेतांव. आमचे थंय मागण्याची रूस चडय आनी आमी दिसपडटें भावार्थान, पातयेनीन, उर्बेन आनी विश्वासान मागोवंक आमकां शिकय. मागण्या मुखांतर आमी तुजे थंय लागशिल्लो संबंद आनी मोग बगीचो कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भुरग्यांनो, आमचो 5वो लेसन आसा जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करता. ह्या लेसनाचो संदेश आसा, मागणें देवाची खुशी समजोवंक आमकां आदार आनी जेजूचो उलो आमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करी जाय. भुरग्यांनो, मागणें ह्या शब्द तुमी जायते फावटी आयकला. आवय बापायन तुमी ल्हान आसतना तुमचे हात जोडूंक शिकयलां आनी आल्तारी मुखार रावून मागणें करूंक तुमकां शिकयलां. तुमी इगर्जी गेल्ल्या वेळार पाद्रापांनी तुमकां कशें मागणें करी जाय म्हणल्या विशयंत तुमकां शिकयलां. तर मागणें म्हळ्यार कितें? तुमी तुमच्या आवय बापायचो मोग करतात मू? खंडीत वय करतात. आनी ती तुमचो मोग करतात गी? वय करतात. आतां तुमी कितेंय इसारल्यार तुमची आवय बापाय तुमकां दितात मू? वय खंडीत जावन ती दिनासतना रावनात. तशें कितलेय कश्ट आसल्यार ती तुमी इसारलेले वस्त तुमकां हाडून दितात. कित्याक म्हळ्यार ती तुमचो मोग करतात आनी तुमचे थंय मोगाचो वैयक्तीक आनी जिवाळ संबंद आसा तुमच्या आवय बापाय थंय. त्या देखून तुमी कितेंय विसारल्यार ती तुमकां हाडून दितात आनी तुमकां मोगान पळयतात. तशेंच मागणें जावन आसा एक मोगाचो संबंद आनी हो संबंद म्हजे आनी म्हज्या देवा थंय. आनी देवा कडेन आमी मागण्या मुखांतर आमकां कितें जाय तें सक्कड आमी विसारयेत आनी देव आमकां हर एक सक्कड दिता. तर जेजून मागणें केलें गी? जेजूक मागण्याची गरज आसली गी म्हणलें सवाल? खंडीत वय. जेजूनी मागणें केलां आनी जेजूक मागण्याची गरज आसली आनी जेजून तें मागणें देवा बापाक ताणें समर्पिल्लें. आनी प्रत्येक जावन जेजून मागणें केल्लें जेजूच्या कश्टां वेळार. जेजू कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत वचून थंयसर दिंबेर पडून मागणें करता. तर जेजूचें मागणें कसलें आनी आमी मागणें कशें करयेत म्हणलें सारकें समजचें तर आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. लुकाचो वांजेल अध्याय 22 वोळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 6 पर्यंत. Gospel of Luke, chapter 22, verse 39 to 46. जेजू आतां भायर सरून आपले सवये प्रमाणे ओलिवेत दोंगरा गेलो. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर उडोवये तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्यांचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर.
तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी जावं. तो वळ सर्गींत हांव एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी चड लाळेवनू तो मागतालो आनी तसो गामू रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणेक गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोवन तो आपल्या शिरसां सरशीं फाटीं आयलो. ते खंतीन न्हिदोवन पडलेले ताणें देखले. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोवन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. देवाचें उतर हें वाकरणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, आमच्या जिणयेंत खंयचेंय एक काम आमी हाती घेवच्या फुडें वा खंयचो एक जिवितांत एक निर्धार आमी घेवच्या फुडें आमकां मागणें गरज आसा. जेजूनी जायते फावटी मागणें केल्ल्याक पवित्र पुस्तकांत आमकां दाखले मेळटात. जेजू 12 आपोस्तलांक विंचच्या आदीं सगळी रात जेजून मागण्यांत करसिलें. आनी जेजू जायते फावटी सांज जातस जायत्या लोकांक सगळ्या दिसा बरें करन गूण करन आनी सांज जातस एकसुरे सुवातेक जेजू मागणें करूंक वेतालो. आनी ताबोर पर्वतार जेजू मागण्यार आसतना थंयसर रुपांतर जाता. आनी जेजून 5000 लोकांक वाडच्या आदीं देवाक 5 उंडे आनी 2 मासल्यो देवाक अर्गां दिता. आनी निमाणें जेजू कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करूंक येता. आनी हे जावन आसात जेजूच्या जिवितांत मागणें केल्ले दाखले. तर जेजूचें मागणें कसलें जावन आसलें? जेजू मागण्यांत बापाची खुशी जावच्याक आनी ती खुशी जारी करच्याक आदार मागता. जेजू आमकांय तस्सो उलो दिता. आमी मागणें करता आसतना ताळणेक सांपडनाशें मागणें करूंक आमकां उलो दिता आनी फुडें येवच्या संकश्टांत दृढ रावूंक आमकां उलो दिता. देखून जायते फावटी आमी मागण्याक बसतना आमचे ते ताळण्यो येतात. जायते फावटी तुमकां न्हीद येता, आळसाय जाता, आमकां मागणें करूंक बरें मन आसना आनी असल्यो सकट संगती आमकां दोसतात. देखून जेजू सांगता, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करूंक जाय. तर भुरग्यांनो, आमचें मागणें कशें आसूंक जाय? मागण्यांत 2 संगती आटापून आसात. पयलें देवाक अर्गां दिवचें मागणें आनी दुसऱ्यान विनवणेचें मागणें. म्हणजे कितें आमकां गरज आसा ती जेजू लागीं आमी विचारचें. देखून तुमी मागता आसतना पयलें 2 सेकुंडां देवाक तुमी अर्गां दिया देवान तुमकां केल्ल्या सर उपकारांक. आनी दुसऱ्यान तुमकां कितें गरज आसा तें देवा लागीं तुमी मागा. देखून हर एक मागण्यांत आमी देवा थंय आमचो संबंद उरुता जाता. देखून मागणें आमकां चड गरजेचें. आतां आमी मागणें केदाळा करचें? केवल कश्ट येतना मात्र गी? ना, आमी मागणें दिसपडतें करूंक जाय. आमी दिसपडतें मागणें केल्ल्या वरवीं देवा थंय आमचो संबंद आनीक चड घट जाता. देखून भुरग्यांनो, आमी मागल्लें खंयसरी वचना. कितलीं वर्सां जाल्यारय खंयसरी वचना. बगार भावार्थान केल्लें मागणें एक दीस ना एक दीस तरी देव आमकां आमच्या जिवितांत बेसांवा रुपार आमकां दिता. तशेंच मागणें करतना आमी आमच्या मागण्यांत पेल्यासोय उगडास दवरूंक जाय. आमी आमच्या पेल्या पासत मागूंक जाय. न्ही केवल आमी आमचेच पासत आमचेच बऱ्यापणा पासत मागचें. बगार आमच्या पेल्यासोय कश्टांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास काडन आमी मागूंक जाय. तुमी जाणात पवित्र पुस्तकांत तो शातापाती आपल्या साकरा पासत तो जेजू लागीं विनंती करता, म्हज्या साकराक बरो कर म्हणून. आनी त्या शातापातीचो भावार्थ इतलो की तो म्हणटा, सायबा तुवें म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय, पूण एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. मातवाचो वांजेल अध्याय 8 वळ 8. आनी असलें जावंक जाय आमचें मागणें. आमी मागणें करता आसतना जायतीं उतरां थंयसर गरज नात. बगार थोडीं उतरां
भावार्थांत आनी देवाची खुशी आमी समजून केल्यार तें जाता एक खरें मागणें. देखून भुरग्यांनो, मागणें करता आसतना आमी भावार्थान केल्लें मागणें देवाक मेस्वाता. देखून दिसपडटें तुमचें काळीज नितळ दवरा. दिसपडटें तुमचे हात जोडून देवा मुखार वा आल्तारी मुखार वा इगर्जेंत तुमी भक्तीबणी उबी रावा वा दिंब्यांनी पडा आनी जेजू लागीं भक्तीपणान कालत्या काळजान भावार्थान केल्लें ल्हानशें मागणें देवाक मेस्वाता आनी देव तुमच्या जिवितांत जायतीं बेसावां दिता. भुरग्यांनो, आयचो लेसन हांगासर सोंपता. तुमकां सगळो लेसन समजलो म्हूण हांव चिंतां. आनी ह्या हप्त्याक तुमकां एक्टिविटी आसा. पयलो, तुमच्या पाठ बुकांत दिल्ल्या सर्व सवालांक तुमी जापी बरोवचे. आनी दुसऱ्यान 10 ते 20 वाक्यां भितर एक ल्हानशें मागणें तुमीच एक बरोवचें. आनी तिसऱ्यान तुमच्या जिवितांत मागण्या मुखांतर बरेंपण मेळ्ळां, देवाची बेसावां तुमी विचारलेलें मेळ्ळां तर एक ल्हानशें गडीत तुमी एक मोठ्या वाक्यांनी तुमी बरोवचें. तर ही क्लास आमी सोंपयता आसतना देवाचो आदार आतां आमी मागया. तुमचे हात जोडा. मोगाळा जेजू, आमी ह्या क्लासींत मागण्या विशयांत थोड्यो संगती आमी जाणा जाल्या. तुवें बापा लागीं मागणें केलें. आमी सदांच त्याच बापा लागीं मागणें करन आमी तुजे थंय आसा म्हणलो तो लागशिल्लो संबंद आमचे थंय जिवाळ दवर. आमी हर एक पटी मागणें करता आसतना ताळणेक सांपडनाशें भागार भावार्थान मागणें करूंक आमकां शिकय. जेजू, आमकां तूं मागणें करूंक शिकय. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.